एक्चुअली आयची विजीट जी आशिल्ली म्हाजी ही कोवीड हॉस्पिटलाचो रिव्यू घेवपा खातीर हांव स्पेशली हांगासर आयिल्लो. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पळोवपाचें त्या दुसर एक निमित्त, त्या निमित्तान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कितें कितें फेसिलिटीज आसा आनी अजून आमी कितल्या बेगीन सगळें अपग्रेड करूं शकतले पळयलें की ओटीज ज्यो आसा ह्यो फक्त आमच्यो जावपाच्यो उरलेल्यो. डॉक्टर आयरा शी इज द इनचार्ज ऑफ अवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल and even though she is the in charge at present all administrative in charge of the COVID hospital also. पयली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्यो फक्त ओटी ज्यो आसा त्यो कंप्लीट जावपाच्यो उरल्या. एक 15 ते 20-30 म्हटल्यार ज्यो ओटी कंप्लीट जाल्यो आनी ताज्या उपरांत आमी टोटल हॉस्पिटल हें आमचें ऑस्पिसियो हॉस्पिटल फ्रॉम द जुने हॉस्पिटल हांगासर कदाचित शिफ्ट करपाक आनीक थोडे दीस लागतले. इन कन्सल्टेशन विथ द हेल्थ मिनिस्टर वील फायनलायज द डेट, वील टेक कॉन्फिडन्स इन टू द लोकल MLA ऑफ बोथ अपोजिशन लिडर आनी फातोर्डा MLAंका सगळ्यांक मेळोन आमी केन्ना तरी हाजी तारीख फायनलायज करून ते पुराय हॉस्पिटल हांगासर कशें येतलें पळय तो सेकंडरी इशू. बट पयलो जो कोवीड हॉस्पिटलान की ज्या पद्दतीन बऱ्याच जाणांच्यो कंप्लेन आसताल्यो की तांकां टायमार जेवण मेळना, तांकां आनी कितें, ह्यो सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो भितर. हांवें टोटल आमचो डॉक्टर विश्वजीत आसा पळय तो डॉक्टर विश्वजीत आफयो असो he is the in charge of our ESI hospital basically, but he is also working at present for the COVID hospital. हांव स्पेशली म्हणजे तांचें अभिनंदन करता कारण ESI हॉस्पिटलाची पुराय टीम म्हाका सगळ्यांत पयलो आनी व्हडलो सपोर्ट जर कोणी केलो आसत जाल्यार तो ESI हॉस्पिटलाच्या 100% स्टाफान. म्हणजे फ्रॉम द ESI हॉस्पिटल इनचार्ज डॉक्टर विश्वजीत पासून तो त्यांचो MTS आनी हाऊसकीपिंग एजन्सी पर्यंत दे हॅव सपोर्टेड. सगळ्यात पयली आमी जी जबाबदारी दिली ती तांचेर दिली आनी तांच्यांनी व्हडली जबाबदारी ती घेतली. ताज्या उपरांत आमी डॉक्टर आयरा बींग इनचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तिका थंय धाडली आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो स्टाफ होय थंयसर येवपाक लागलो आनी तांच्यांनी जबाबदारी घेतली. ताज्या उपरांत वेळच्या वेळी आमी मेडिसीन हॉस्पिटलाचे कन्सल्टंट जे डॉक्टर एडवीन पासून डॉक्टर सुनंदा आमोणकर आनी बाकीचे सगळे जाण डे टू डे एनास्थेशियोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट आतां सगळे जाण येता. एट प्रेजेंट 161 पेशंट एडमीट आसा. 210 पेशंट 18 आमी ते एकोमोडेट करूं शकता. एट प्रेजेंट ICU, ITU आनी ताज्या उपरांत मागीर OT आसा म्हणजे एंटीनेटल, पोस्टनेटल, पिडियाट्रिक्स, थंयसर मागीर डायलिसीस आनी सगळ्यो फेसिलिटीज अवेलेबल आसा. बट थंयसरलो जर वर्कलोड पळयत जाल्यार वर्कलोड खूब आसा. तोच कसो डिवायड करपाचो कारण आमी पळयता की सगळे लोक एट प्रेजेंट सगळ्यो फेसिलिटीज आमचे कडेन थंय मागता. बट थंयसर हांवें जशें काल म्हटलां तश्यो 5 स्टार फेसिलिटीज आमी त्या हॉस्पिटलान दिवपाक शकचे ना. तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांकूय कळपाक जाय. लोक कितें करतात तर जो पेशंट थंयसर कोविडान एकदां घातलो काय तेजी सगळी केअर सरकारान घेवची म्हणटात. सगळी केअर तेंच्यांनी घेवची. कोणूच आपूण भितर रावन थंयसर तेजी काळजी घेयना. जो सिरियस आसलेल्या पेशंटाक इवन तो फीड करचो पडटा म्हणजे ताका रायल्स ट्युबांतल्यान जो आमी म्हणटा ट्यूब घालता त्या ट्युबांतल्यान फिडींग करचें पडटा. हें सुद्दां काम आमचो स्टाफ करता. ते कोणूच स्वताचो पेशंट येवन करिना किंवा कोण थंयसर रावन ज्या पेशंटाक मेंटल सपोर्ट दिवपाक जाय ते कोण करिना. बरोबर आसा आमी ना म्हणना, बट ताज्या घरांतलेय पॉझिटिव्ह येयल्ले आसता ते सुद्दां थंय रावन जर ताची काळजी घेतली आसत जाल्यारूच ती काळजी जी आसा ती बऱ्या रितीन त्या पेशंटाची जावपाक शकता. 24/7 आमी एका पेशंटाक एक एटेंडंट दिवपाक शकना कारण एटेंडंट सुद्दां घेतलेले कोवीड हॉस्पिटलान काम करपाक तयार जायना. हो विशय आसा. त्या खातीर आमी कंटिन्युअसली म्हणजे आतां आमी सिस्टम लावन घेतली की त्यांचो मेडिकल म्हणजे ड्युटीज आतांय बी म्हणजे प्रत्येक वार्डाचेर प्रत्येक आमचो डॉक्टर इनचार्ज आसतलो. प्रत्येक वार्डाचेर आमचे स्टाफ इनचार्ज नर्स आसा ऑलरेडी आसतात बट ताज्याय पलीकडे एडिशनल तांकां नर्सिंग स्टाफ कारण तांच्यो नर्सीस गेले 4 म्हयने कंटिन्युअसली ती कोविडान काम करता. आमकां तांचीय चिंता करपाक जाय. आतां आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसचो काही रिप्लेसमेंट स्टाफ तांच्या स्टाफा खातीरूय धाडपाचो विचार केला. आमकां थंयसर ICUन काम करपी, OTन काम करपी, ITUन करपी नर्सीस जाय त्यो GMCतल्यान आमी रिप्लेसमेंट घेवपाचो थोडोसो ठरयला की आमी नवीन नर्सीस घेतल्यो की तांकां रिप्लेसमेंट रिशेफल करप हाजेंय डिसिजन घेतलां. बऱ्याच जाणांचें म्हणणें म्हणजे थंयसर आसल्या उपरांत आमकां जेवण बरोबर मेळना. आमचो स्टाफ थंयचो पॉझिटिव्ह जालो बट जेवण बरोबर मेळटा. थोडेशे टायमार मेळनासले. आमचे MTS आनी हाऊसकीपिंग स्टाफ कमी आसले. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनच्या वतीन काल तांकां आज नवीन स्टाफ एक 28 धाडलेलो. तितूंतले 14 जाण परत पळय आमकां काम करचें ना. 14 जाण आसा नवीन अजूनय घेतला आमी. ते व्हरोन दिवपाक जो टायम लागता शेवटी 160 पेशंटांक दिवपाक जाय तेंय तितकेंच गरजेचें आसा.
आपल्या मनशाक जर बरें कितें जाय आसत जाल्यार तांच्यांनी म्हणजे थंयसर जर रावन कॅर घेतली जाल्यार ती बरी कॅर जावपाक शकता. आमी तिथं टू मच ना, पण कोणूच रावना. 160 पेशंट आमच्या कडेन एक सिंगल तेंचो एटेंडंट कोणूच रावना. VVIP पेशंट आसात पण तांचो एटेंडंट कोण रावपाक पळयना. म्हणून आमी आतां हाऊस कीपींग आसतले, एटेंडंट आसतलो किंवा बाकीचे सगळे हांची काळजी घेवपाक आमी नवीन आनीक एटेंडंट दवरता. त्या बद्दल आमी सगळी तयारी केल्या. आनी हेजो सगळ्याचो विचार करून आमी म्हटलेलें की कारण जेका एफोर्डेबल आसा ताका प्रायवेट ट्रिटमेंट घेवपाक मेळपाक जाय, पण तशी काय अजून फॅसिलिटीज प्रायवेटवाले कोण फुडें येवंक ना जरी सरकारान सांगलें. कारण सहज आसा की लोकांचे बऱ्यो फॅसिलिटीज हांगा मेळना म्हणून टिका करप साहजीक आसता, सगळे टिका करता. बट सगळ्यो फॅसिलिटीज जर हांगा मेळटल्यो आसत म्हणजे आमी कोणाचे आमी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट दिता, आमी कोणाचे चार्ज करिना. निदान आपल्याक लागता तो एटेंडंट जरी कोणी दवरलो आसत, तुमी पेड करून एटेंडंट दवरात, कशेंय दवरात जाल्यार ताका सगळे वेळच्या वेळी तुमी व्हरून दिवपाक शकतले. ताका जे थंयसर ताका इवन दो टॉयलेटीन व्हरचो पडटा तो आमच्याच एटेंडंटाक 160 पेशंट टॉयलेटीन व्हरचो आसत जाल्यार ताका पर्सनल एटेंडंट केअर जो आमकां गोवोरमेंटाक ते प्रोवायड करचो पडटा. इतकी सगळी 160 जाणांची जर केअर घेतली आसत जाल्यार आमकां 160 एटेंडंट दवरचे पडटले. बट तेय बी आमकां मेळना. आमी जायते फावटी जायत्यो गजाली सगळ्यो करीत आसा. आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या आनी त्या प्रमाणे आमी एकूच डिसिजन जे आतां घेतला तें बी फायनल डिसिजन आमी आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेज हेल्थ मिनिस्टर फायनल डिसिजनाचेर येतले. आमी एंटीनेटल, पोस्ट नेटल आनी पिडियाट्रीक हांकां थंयच्यान शिफ्ट करून थंयचो वर्कलोड थोडोसो कमी करपाचो विचार करता. आमची RMD मंडूर हांगासर आसा नवीन बांदलेली, थंयसर आमी निदान म्हणजे एंटीनेटल जेच्यो डेलिव्हरी जावपाच्यो तांकां थंय शिफ्ट करता, जेणे करून म्हणजे पिडियाट्रीक आनी हांकां जेच्यो डेलिव्हरी एंटीनेटल आनी पोस्ट नेटल हे जर थंय शिफ्ट केले जाल्यार थोडोसो हांगासलो वर्कलोड कमी जातलो. इन कन्सल्टेशन विथ द GMC आनी DHS हांकां थंय शिफ्ट करपाचो एक निर्णया पर्यंत आमी येतले. आनी दुसरें आमकां एडिशनल आमी सर्च करता म्हणटा की दुसरें आमकां आजुनूय जे कोवीड हॉस्पिटल जाय ताजेर डिस्कशन सुरू आसा इन मेडिकल कन्सल्टेशन विथ द गोवा मेडिकल कॉलेज, DHS हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर खंय करपाचो हाजो विचार चल्ला. बट ह्या सगळ्या कन्सल्टेशनांतल्यान बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट लोकां खातीर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी कोवीड केअर आमी म्हत्वाचें जें आसा पळय आपलें मॉर्टेलिटी रेट कमी करप. म्हणजे आमच्यांतलो जे पेशंट आज एक्सपायर्ड जाता तो डेथ रेट कमी करपा खातीर ताका ऑलमोस्ट बरी केअर दिवप आनी लोकांचें सहकार्य म्हत्वाचें. आपल्या घरात कोणूय जे आयज काल जर सादी खोकली येवपाक लागली, जोर येवपाक लागलो, तकली दुखपाक लागली, बॉडी एक जालें जाल्यार 5 दीस घरान दवरूं नाकात. हांवें तें कालूय सांगलां त्या बद्दल. तांच्यांनी बेगिनात बेगीन कोवीड टेस्ट करप आनी ताका बेगिनात बेगीन शिफ्ट करप हें गरजेचें आसता. जावना की ते नॉताचे पेशंट हांगा येता आनी वर्कलोड वाडत वयता डॉक्टरांक. कोवीड हॉस्पिटल जे आहा पळय रे तेन्ना आमी सुरू करतले तेन्ना सगळ्यो फॅसिलिटीज ते एवेलेबल, स्पेशली ऑल द मेडिकल गॅसीस विथ द इक्विपमेंट आमी तेच विचार करतलो. आतां ते खंय खंय एवेलेबल आसा. आमकां जर ते करचें आसत जाल्यार त्या पद्दतीची फॅसिलिटीज सगळ्या त्या हॉस्पिटलांत प्रोवायड करची पडटा. नो डावट तूं म्हणटा आजिलो हॉस्पिटल, बट आजिलो हॉस्पिटलाचो लोड जो सद्याचो आसा होय खूब मोठो आसा. दिसाक थंयसरूय बी 800 ते 1000 पेशंट वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे तपासपाक येता. जाल्यार त्याय लोकांचे म्हणजे आमकां जेन्ना कोवीड ट्रीट करता तेन्ना जनरल पेशंटूय आमी ट्रीट करता. हाजी काळजी तुमकां आसपाक जाय. कारण आतां सद्या फ्लू आहा, डेंग्यू केसीस आहा, मलेरिया केसीस आसा. कोविडानूच पेशंट मरता अशें न्ही, बाकीच्या कारणा खातीर सुद्दां पेशंट जगोंक शकता. ताजी काळजी घेवप तितकें म्हत्वाचें आसता. म्हणजे कोविडाक प्रायोरिटी दिली, बाकीच्यांक सेकंडरी पयलें जाल्यार बाकीच्या कडेन डेथ जावंक शकतल्यो, त्यो जावच्यो न्हू. म्हणून आमकां सगळो समतोल सांबाळून आमकां तेजी काळजी घेवची पडटा. नाही, सद्याक एक मेजर प्रॉब्लेम आसा की रिपोर्ट्स बेगीन येनात. 5-5 6 दीस पेंडींग. तुमी जें म्हटलेलें पळय न्ही रिपोर्ट बेगीन येयना तेंय सांगता हांव तुमकां कित्याक तें जालां कितें. आमचे कडेन जवळपास आतां काल 6000 आशिल्ले, आज तेजी पेंडन्सी 5000चेर येतली. एकी कडेन पॉझिटिव्ह येयलो काय ना, वांगडा थंयसरले 300-400 लोक येता म्हाजी टेस्ट कर, म्हाजी टेस्ट कर. आमी बी पंच, सरपंच, आमदार सांगता टेस्ट कर म्हणून. पयर एकी कडेन 300 टेस्ट करून घेतल्यो. भितरल्या फक्त एक बेकरीवालो पॉझिटिव्ह म्हणून 300 जाणांच्यो टेस्ट केल्यो. कितें फायदो, फक्त कोणूच पॉझिटिव्ह येवंक ना. म्हणून ते खंय तरी क्रायटेरिया जो आसा हो आमचो DHS टीम जी आसा आनी कन्सर्न हेल्थ ऑफिसर हाजेर थोडोशें सरूंक जाय. तेच्या कॉन्टॅक्टान खरोच कोण येयला भियोन वचोन सगळ्यांनी परत टेस्ट करचें अशेंय न्ही. म्हणून ती टेंडन्सी हे जे आसा पळय न्हू ही तशी चड जी आसा ही पेंडींग वाडल्या. त्या खातीर प्रायोरिटी आमचो डॉक्टर आमचो त्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरचो मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर दे वील डिसायड खरोच बाबा तेच्या संपर्कान कोण आयिल्ले आनी तेंच्यांनी जर करीत जाल्यार आमकां फोकस जो करपाक जाय
एक्च्युअल पॉझिटिव्ह पेशंटाचेर कोमॉर्बीड कंडिशनाचेर तो फोकस आमी करपाक शकतले. तें जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या 4 दिसां भितर जी पेंडींग आसा ते टेस्ट रिपोर्ट ते क्लियर जातले. आणि एक हें आसा की वेन कोवीड पॉझिटिव्ह पेशंट इज एडमिटेड टू द ESI हॉस्पिटल असो एक आरोप आसा और इनडायरेक्ट आरोप आसा की ताका जर बाकीचे दुयेंस कसले आसात तेजे कडेन केअर जायना, फक्त लक्ष उरता केंद्रीत उरता तें फक्त कोविडाचेर उरता आनी ताका बाकीचे जर कसली प्रॉब्लेम आसात तेजी ट्रिटमेंट जायना असो एक आरोप आसा. चुकीचो आसा. हांव कित्याक सांगता, थंयसर आमचो सगळे म्हणजे मेडिकल ऑफिसर आसत, आमचो गोवा मेडिकल कॉलेजचो एक कन्सल्टंट वो 2 कन्सल्टंट आसा फूल टायम थंयसर ड्युटीचेर आसात. ते ऑन कॉल 24/7 थंयसर आशिल्ल्या लागींच्याच आमच्या हॉटेलांत रावपाची सोय केला, थंय रावता. त्या खातीर तेजी डायबिटीज आसतली, किडनी आसतली, बाकीचे जे सगळे इवन आमी लागता तेन्ना कार्डियाक दोतोर सुद्दां थंय येता. आता कोमॉर्बीड कंडिशन असल्या कारणान त्याची बाकीची कंडिशन जी आसा ही खालवत वयता, ताका आमी कांय करूंक शकना. पण आमी जी ट्रिटमेंट दिवपाक जाय ते आमचे कन्सल्ट डॉक्टर येवन थंय दिता. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बी फ्लोर खंयचो कोविडाचो बी करपाचो असो विचार खंयच्या या आत्ता तरी तशें डिसिजन ना. ओके, हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी बरे फेसिलिटीज साऊथ गोव्यातल्या सगळ्या लोकां खातीर हांगासर दिल्या. त्या खातीर आमी जाता तितके बेगीन टोटल हॉस्पिटल हांगा शिफ्टिंग करपाचो आमचो विचार चालू. ओल्ड हॉस्पिटलांत वेळ पडला जाल्यार आमी आमकां जे असिम्प्टोमॅटीक पेशंटा खातीर कोवीड आमी अजून विचार करूंक ना, बट वील डिसायड इन आफ्टरवर्ड्स वेन आफ्टर शिफ्टिंग. प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आमी आमचो लेबर कमिशनर आणि आमची FDA डायरेक्टर्स ही ताच्या बरोबर फार्मा इंडस्ट्री हांच्या बरोबर सगळ्यां कडेन उलयता, तांकां SOP प्रोटोकॉल फॉलो कर म्हणटा आणि त्या अनुसार आमी इन्स्ट्रक्शन